पात्रांव हांगरचो जो आमदार आशिल्लो तो पयलीं काँग्रेस आशिल्लो आनी मागीर तो BJPन गेलो डेव्हलपमेंट करपा खातीर. तशें जालें कितें डेव्हलपमेंट? डेव्हलपमेंट ते कांयच ना सद्या कितें हांव आतां मेरशे वयल्या भाटान रावता. तर तो म्हाका दिसता 5 वर्सांक न्हू तो एक दीस सुद्दां येवंक ना. जावं म्हाका दिसता मेरशेन म्हणटा तो म्हाका दिसता ताणें अजून पांय दवरूंक ना. आमच्या वाडाक तर तो हांवें जाल्यार ताका पळोवंक सुद्दां ना की बाबा हो MLA आमचो केन्ना चुकोन सुद्दां येयला जाल्यार. हांगाच्या भुरग्यांक जॉब बीन मेळ्ळा तशें? जॉब म्हाका दिसता न्हू एक 2-3 जाणांक कोणाक मेळ्ळो आसतले. पूण अशें आयकलां की कोणाक तरी 2-3 जाणांक जॉब दिला म्हणून. पूण म्हाका जाल्यार दिसता की जशें ते आतां इवन बांबोलीम थंय तेंचे ते फ्रुट्सवाले आसले पळय ते जशे तेंच्या घरा वचून मोर्चा करताले तर सादो जर तेंचे कडेन तो एक तेंचे कडेन ते फ्रुट्स विकता तेंकां सपोज जागो दिवपाक जायना जाल्यार म्हाका दिसना हेंचे कडेन जॉब अशें दिवपाक जातलें म्हणून. कित्याक सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी आसा की जो MLA येता तो MLA सदांच एक्चुली ओपोजिशनान आसतालो. चडसो हांवें पळयलां तेंकां ते ओपोजिशनान आसताले. पूण आतां हो MLA आसा तो एक्चुली त्या काँग्रेसाचो येवन BJPन येयला पावरान आसा. हेंच्यांनी अशें भरपूर काम करता. एक्चुली एक MLA म्हणटा तो कसो आसूंक जाय की तूं काम निवडून येयल्या उपरांत तुवें अशें काम करूंक जाय की तुका परत लोकां कडेन भीक मागोवंक नाका बाबा आपल्याक मत जाय दी म्हणून. लोकांनी अशें करून मत दिवंक जाय की बाबा अमको MLA हेका तूं आनी भोंवो नाका आमी डायरेक्ट तुका मत. लोकांक एक्चुली जाय कितें एक बरे रस्ते हे उदक टायम टू टायम म्हणजे एक 24 वरां तरी उदक आनी लायट. तुमकां कितें प्रॉब्लम आहा उदकाचो प्रॉब्लम आहा लायटीचो प्रॉब्लम आहा जावं रस्त्याचें कितें प्रॉब्लम रस्ते तुमी तर पळयला आसतलेच. फाटल्या दिसांनी तेणें प्रमोद सावंतान सांगलें 1 तारीख पासून एकूय खड्डो दिसचो ना. हेंच्यांनी बेश्टा उदक आसतना रस्त्यांक सुद्दां डांबर घातले. आतां पळयत जाल्यार सगळ्यात डांबर तो गेलाच. बायक म्हणटा ती चलोवंक जायत ना. तूं नवी सुद्दां बायक घे चलोवपाक जायना अशी घड जाता. तूं आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी विचार जाल्यार म्हाका अशें पर्सनली हांव सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका दिसना तेंच्यांनी कितें तरी एक 25% सुद्दां काम केलां आसतलें म्हणून. तूं येवन पळयशी न्हू आमच्या थंय आमी नंदू हॉटेलार रावता पळय वयर मिलिटरी कॅम्प वयता न्हू थंयसर पळय इतको हाडून रातचे कचरो घालता न्हू विचारीत जाल्यार झगडी जाता. इवन ते आयल्यान मातशें ब्रीज आसा एक साकोव आसा ब्रीज त्या व्हाळान पळयत न्हू इतक्यो पोतयो उडयता हाडून कचरो मागीर ते पावसान कितें जाता लोटोन वयता आनी वाटेक खंय शिरकान उरता. लोकांची शेतां बितां अशीच करून पाड जाला. हांव म्हणटा एक कितें तरी तो सोल्युशन काडूंक जाय न्हू. ती बाबडी बायलां भोंवता पळय पंचायतीन दवरला ती वचून सगळ्याक भोंवता वडांनी आनी ती लीप करता. हेचेर MLAनी ह्या गव्हर्मेंटान कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. पयलो म्हणटा तो हो मेन इश्यू कचऱ्याचो.